हसीबा अमीनाचे युवा काँग्रेस जाहिराती वेल्यान सध्या ट्विटर आणि फेसबुकार खवदळ पडला. हसीबाचेर पुलीस कागाळ आसा ते स्कॅमांनी घुसपला म्हणून सोशल नेटवर्काचेर अपप्रचार चल्ला. हसीबा म्हणटा आरोप करतल्यांनी ते डॉक्युमेंट दाखवून सिद्ध करचे. हे पातळावपी बीजेपी युवा मोर्चा NSUI आणि काँग्रेसीन हे प्रकरणाची खर दखल घेतल्या. हसीबाक आता NSUIचे राष्ट्रीय सचिव म्हणून नेमला. गोंयचे NSUIची अध्यक्ष आणि राष्ट्रीय सचिव हसीबा अमीनाची युवा काँग्रेसीची जायरात सध्या सगळ्या चॅनलांचेर चलता. ह्या जायराती वयल्यान फेसबुक आणि ट्विटराचेर ताचेर सध्या प्रचंड टिका जावंक लागल्या. हसीबा म्हणटा हें सगळें कोणे तरी फेक प्रोफायला वयल्यान केलां. भाजपाच्या युवा मोर्चान उपरांत ताचो प्रचार चलयला. All that they are saying is completely false, and it is really pathetic that they are going down to such a dirty extent to sort of spoil my name. Whatever I've viewed, these pictures, they have been put up by fake profiles. Facebook and Twitter, whatever, they've been put up by fake profiles. But I also note that the BJP guys, number of BJP Yuva Morcha guys, not from Goa probably, but otherwise, have been instrumental in sharing it and making it viral. या प्रकरणाची NSUI आणि काँग्रेसीन दखल घेतल्या. NSUIन मिडिया खातीर निवेदन काढलां. केंद्रीय मंत्री अजय माकनान ट्विटराचेर ह्या अपप्रचाराचो निषेध केला. हें जाणें केलां ताचेर कायदेशीर कारवाय जातली अशें माकन म्हणटा. NSUI has made an official release backing me and saying that they condemn all of this. Also, they have said that if anybody claims that I have anything against me, if I'm involved in any scam, if I've been to jail or whatever they say, they can bring forth the evidence and they can bring forth the documentary evidence and produce that instead of spoiling a girl's name and talking lies about her just to defame me. The Congress party, Ajay Makanji, who's heading the communication cell of All India Congress Committee, he has also tweeted, I think twice, talking about contemplating legal action. प्रुडंटा खातीर स्नेहा सबनीस आणि ओमकार फळारी. आंतरराष्ट्रीय खेळगडा आणि साळगांवकार फुटबॉल क्लबाचो पालवी प्रशिक्षक मारियो सुआरेस सध्या वादांत सापडला. चिचोने एका फुटबॉल मॅची वेळार मारियोन फुटबॉल प्लेयर संदीप रॉड्रिक्साक मारबडय केली म्हणून कागाळ जाल्या. संदीपाक सध्या हॉस्पिसियोंत घाला. तो म्हणटा कुंकळे पुलिशेन ताची जबानी घेतल्या, मात आरोपी मारियोचेर कारवाय जाल्ली ना. मारियो म्हणटा खेळाच्या ओगांत ताजे कडच्यान ही गजाल घडले खरी. आमी बेश्टे फ्रेंडली मॅच खेळटाले आनी एक प्लेयराक फॉल जाल्ले, सो ते फॉल जाल म्हणून तो आर्ग्यू करपाक लागलो. कोण? मारियो सुआरेस. कित्याक फॉल काय म्हणे तेणें दुसऱ्या प्लेयराक जर्सी पूल केल्या ताका लागून तो येयला आनी मुगेल्या मारपाक लागलो म्हणटी बेश्टो. काय नासतना दोळ्याक स्टिचीस पडले आनी तोंडाचेरय मारता वचून आनी मागीर सॉरी म्हणपाक लागलो. ते पुलीस कंप्लेन केल्लें, अजून कांय एक्शन घेतलें ना अजून पुलिसांनी. पयलो आनी ताका रोखडो पोतून सोडलो काडलीच आनी हांव थिंगा हॉस्पिटलान आलो. हेचे मार लागलो दोळ्याक तेका लागून दिसती पण सारकें ब्लर जाता म्हाजें एक सायडी दोळ्याचो. प्रुडंटान हाचेर मारियोक विचारले. तो म्हणटा खेळाच्या ओगान ताचे कडल्यान अशें घडलां खरें? फुटबॉलात फिल्डार वाद जातातच न्ही. कितें जालां मरे, आमी फुटबॉल खेळटाले. फुटबॉल खेळटा दिसता आर्ग्युमेंट जाले आनी मातशें हॉट जाले आर्ग्युमेंट. कळना तुका इतलें गाणी आनी कांय ना. मागीर तो येयलो मुको हें दोगांय आर्ग्युमेंट जाले आनी तेन्ना हें परची जाले तुका दोगांय कडेन एश ऑन द फील्ड तें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फुडले विधानसभा वेंचणुकेंत साळगांवां दिलीप परोळेकारा आड आपली घरकान्न उबी रावतली. आपूण कळंगुटेच रावतलो अशी सनसनाटी घोशणा भाजपाचो कळंगुटेचो आमदार मायकल लोबोन केल्या. तो प्रुडंटाचे हेडॉनात उलयतालो. रशियन आनी गोंयचे टॅक्सीवाल्यांचे पेटपाक पर्यटन खातें जबाबदार. खात्यान लक्ष घालून प्रस्न सोडोवंक जाय आशिल्लो, मात तें करपाक खात्या कडेन वेळ ना अशी खर टिका मायकलान परोळेकाराच्या पर्यटन खात्याचेर केल्या. I have impressed upon the government, Honorable Chief Minister Akhtedus Maza, first request that put the taxi drivers and owners in order. See, there has to be rules and regulations in place to be followed. असा ते तरी फॉलो करतात. असा पळय ते rules and regulations आमचो Department of Tourism and Director of Transport has failed. First of all is fixed rate from point to point destination.
support. Goans are a part of the nexus. Is a ground reality. Let us agree upon that. Not all the Goans. I blame the Department of Tourism for everything. जेन्ना तू टुरिझम डिपार्टमेंटा बद्दल उलयतलो तुका डायरेक्ट एलिगेशन येतलें यू आर टार्गेटिंग टुरिझम डिपार्टमेंट बिकॉज ऑफ दिलीप परोळेकर. I am not targeting tourism department because of Dilip is my friend, he is my colleague. You are saying that tourism department doesn't have time to address the issues Yes. raised by They- Kalangut MLA. Forget Kalangut MLA, which MLA चो issue तेंच्यांनी आमकां आपयला together. रशियन म्युझिक फेस्टिवल जावपा आशिल्लो तो लास्टाक कॅन्सल जालो अँड एज फार एज वी नो दॅट टुरिझम मिनिस्टर इज नॉट व्हेरी हॅपी विथ द कॅन्सलेशन अँड इट लुक्स लायक इट इज बिकॉज ऑफ युअर प्रेशर दॅट द थिंग हॅपन. No, see, I had no pressure. We are giving a party for the Russian people. How will our locals feel when our people are aggrieved? आता इथून जो तर ही एदी व्हडली पार्टी दिता तिथून जो तर कितेंच लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जाले एक धरतो आय एम जस्ट सेइंग स्पार्क जालो हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. What if tomorrow Michael Lobo decides to contest against him? In Saligaon? No, I will not contest because my constituency is Kalangut. Candidature of Michael Lobo may not be possible, but definitely if I feel that my better half can contest over there, why not? घेऊ एक व्यावसायिक विसर.